सुरुवात एक गीत घेऊया A14 पेज नंबर 7. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियानो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत आनी दुसरे इंतेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मिलाग्रिना डिकॉस्टा हिच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज धरुया. जोझेफिना रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. भावार्थाची ड्युटी आयज पेटयता जोझेफिना रॉड्रिगीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. इग्रेजा जुआना मिस्किता, फोंडवे एलेक्स लांदेज, दाबोली मिलाग्रिस गामा, होली क्रॉस आल्वारो कॉस्ता, आल्तो दाबोली फेलिक्स डिसुजा, बिहाइंड NSD एबिसन अल्मेदा, रेजिना मुंदी एलन पेरेरा, आल्तो चिकाली कुस्तोदियो डिकॉस्टा. ह्या कुटुंबाचेर सायबीणमायचे मजतीन आनी सायबीणमायचे भेटेन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत. रामा काणकोणकर हाकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया. दुसरे एक्टिविस्ट आसात तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया. सोनम वांगचूक आनी लद्दाख लेह हांगासरल्या लोकांक तांचेर ओनीत जी जाता ती बंद करूंक आनी तांकां न्हीद मेळूंक तांचेय पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाग्योन जेरोम याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री ताचे स्मरण करता. पवित्र पुस्तक आयज आमी वाचता जाल्यार ताचें व्हड योगदान आसा. जाका पवित्र पुस्तकाची ओळख ना ताका क्रिस्ताची ओळख ना अशें तो म्हणटालो. तर आमकां आयज पवित्र पुस्तक दिल्लें आसा आमचे भाशेन. देवाक आर्गां दिवया, दिन वाचुया. त्याच बरोबर हें देवाचें उतर आमी जायते पावटी वापरूंक ना. जायते पावटी ह्या देवाच्या उतरान आमी जेजूक भेटूंक ना. देखून देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, बाग्योन जेरोमा तुज्या याज्ञिकाक पवित्र पुस्तकाची घडसाण तुवें चाकूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो खोतखोतीत मोग ताच्या काळजान पेटयलोय. हेंच
तुजें उतर जावं आमच्या भुकेल्ल्या ओतम्यांक सुबां पसण, आमच्या तानेल्ल्या काळजाक जिवें उदक, आमच्या जिणेच्या रस्त्याक परजडीत उजवाड, आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. जाकारियास प्रवराच्या पुस्तका वेलें वाचप. दरबाराचो सर्वेस्पोर अशें सांगता. आनिकूय पर्जा आसलेल्यो आनी जायत्या शहरांत नागरीक आनीक एका शहरांतलो लोक दुसऱ्या शहरांत वचून म्हणटलो, येयात आनी सर्वेस्पराचो उपकार मागुया, वचुया आनी दरबाराच्या सर्वेस्पराक सोदूंक या आनी हांवूय वेतां. आनीक जायत्यो पर्जा आनीक प्रवादी राष्ट्रांक जेजुजाल्याक दरबाराचो सर्वेस्पोर सोदूंक आनी सर्वेस्पराचो उपकार मागूंक येतली. दरबाराचो सर्वेस्पोर अशें सांगता. त्या दिसांनी सोर भासो उलयतल्यांक राष्ट्रांक 10 मनीस एक जुदेवाचे कोबलेक धरून म्हणटले, तुमचे कडेन देव आसा म्हूण आमकां गमोवन आयलें, म्हणटच आमी तुजे बरोबर येवंक सोदता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, देव आमच्या सांगाताक आसा. परतून म्हणुया, देव आमच्या सांगाताक आसा. आनी पवित्र पर्वतांक जें शहर बांदलां त्या सर्वेस्पराच्या मोगाचेर आनी जाकोबाची सगळीं शारां नगरां परस सियोनान दारवंट्याची तो चड उपुरबाय कोत्ता. तुजी वडविके विशीं जायत्यांक ताणें सांगून दवरलां देवाचें शहर. जबाब, देव आमच्या सांगाताक आसा. म्हाका ओळूंक बुजतेल्यांक मदें राबा आनी बाबिलोन आनी ह्या हांव लिखतलों. तशेंच फिनिसियाक आनी इथियोपियाक त्या शहरान जमलेले म्हूण लोक अडकतलो. पूण सियोनान सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसा तितलें शहर ताजी बालां. ताणेंच भोव व्हडट्या देवान सियोन तीर करून दवरलां. जबाब, देव आमच्या सांगाताक आसा. पर्जांच्या पोटांचेर सर्वेस्पोर अशें बरयता. ओमकी पर्जा ह्या शारांत जमलोली आनीक ताज्या कुंवरांक नाचून गावूंक तुंय भितर सरलीं म्हूण तुज्या गोपान सगळीं ठिकाण. जबाब, देव आमच्या सांगाताक आसा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांक सोडवणे पासत दिवंक आयला. Alleluia, 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 सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूक स्वर्गार उबारून व्हरचे दीस बरोवन येताले तेन्ना ताणें जेरुजाल्याक वेचें म्हूण आपलें मन थारायलें
आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले. ताचे पासत तयारी करचे खातीर ते वचून सामारियेकारांच्या एका गांवांत भितर सरले. पूण जेरुसाल्याक वचूंक ताणें थारायिल्लें देखून हांणी ताका येवकार दिलो ना. तें पळोवन ताच्या शिसांनी जाकोब आनी जुआंवान विचारलें, सायबा, तांकां लासून उडोवंक हुकूम घालून स्वर्गावेलो उजो आमी देंवयलोलो तुका जाय? आनी ताणें तांकां बोबाट केली आनी ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. चल देवाक सोदूंक या. देवाक सोदूंक या म्हणटा तेन्ना आयज पयल्या वाचपान जें आमी आयकलां जाकार्यास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें, पोरजा देवाक सोदूंक वचपाक भायर सरता. आयज देवाक सोदपी जायते जाण आसात. तुमी सोदतात देवाक? तुमी देवाक सोदतात? देव सांडला? देवाक सोदूंक देव सांडला? आमी सांडल्या. आनी आमी सांडल्यांत तेन्ना आमी देवाक सोदपाक जाय, कित्याक आमी सांडोना जावं. जाकार्यास प्रवाद्या वरवीं देव उलो मारता, चल सांडल्यात तुमी, येयात आतां देवाक सोदूंक. देवाक सोदूंक या. एक पोरजा कशी देवाक सोदूंक या. देवाक सोदूंक भाव भयणीनो आमचे कडेन जायते कडेन उपाय आसतले. कितें कितें करता आमी देवाक सोदपाक? आयज देवाक सोदपाच्यो तोरा वेगवेगळ्यो आयिल्ल्यो आसात. थोडे बोवाळ करून सोदतात, थोडे रॅली काडून सोदतात, व्हडलीं पुरसांवां काडटात. थोडे जाण सुरयो तोरसादी घेवन पासून सोदतात. थोडे जाण दुसऱ्यांक भिरांत दिवन सोदतात. थोडे जाण जे कोण दुसरे देवाक परगट करतात तांकां धुमाळो दिवन आपल्या देवाक सोदतात, देव सांडलेल्या भाशेन. आनी ह्या पासत घडये आयज कुफुजांव जाल्लें आसा. जे कोण देवाक सोदतात तांकां खबर ना आपूण देवाक कित्याक सोदतात ते. तांकां खबर ना आपूण देवाक खंय सोदतात ते. आनी ह्या पासत ह्या कुफुजांवान जे कोण देवाचे आसात तांकां पासून घडये धुमाडो दितात, मारतात. आयज शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू खुद देव आनीक आपले दीस लागीं पावले म्हूण जाणा जावन आपले दीस म्हणटा तेन्ना खुर्सार मरून हें देवपण मनशांक तो दिवपाचो आसलो. आपलें मनीसपण ह्या खुर्साचेर खिळावन पुनर्जिवनपणान कोश्टा मरणाचेर जैत व्हरून आमकां देवपणांतल्यान ही सोडवण दिवंक. आनी तेन्ना ही आपली तयारी करपाक आमी आयज शुभ वर्तमानान आयकता. तो सामारियेकारांच्या एका गांवांत भितर सरलो. ताची वाट जेरुसाल्याची. तो जेरुसाल्याक वचपाचो. थंयसर ताका ते धरतले, मारतले. पूण तो खंय वचपाचो आसा हें जाणा जावन आतां म्हणल्यार घडये जेजू कोण कितें सगल्यांक खबर आसली. जायते जाण जेजूक मेळूंक सोदताले, जेजू कोण तो पळोवंक सोदताले. जायते जाण आपूण ताका खास मेळून एके भशेन आपल्यो यादी सांबाळूंक सोदताले. कित्याक ताचे विशीं जें कितें आतां उलयतात आनी तो जें कितें करता तें आदी कोणेंच करूंक ना. ताचे विशीं जें उलयतात तें आदी कोणाचेच विशीं उलोवंक ना. राजा पासून ताका पळोवंक सोदतालो हेरोद पातशाय. म्हणटच ताका मेळूंक सोदताले, ताका सोदूंक सोदताले तसले जायते जाण आसले. जेजू सांडला म्हण न्हय, पूण तो कोण कितें ताचे विशीं जें आयकूंक येता तें सगलें अणभव. तर आयज आमी देवाक सोदता जाल्यार भाव भयणीनो होच अणभव आमकां मेळूंक. आमचो देव सांडूंक ना आनी देव केन्नाच सांडचो ना. म्हणटच त्या देवाक सोदूंक आमी घुमशाणां घालपाची गरज ना. देव आमच्या काळजांत आसा. देव तुमच्या काळजांत आसा, एकामेकाच्या काळजांत आसा. देव आमच्या समुदायान आसा. देव आमच्या साक्रामेंतांनी आसा. देव पवित्र पुस्तकान आसा. आनी ह्या पासत भाग्योन जेरोम जाणें आपलें जिवीत बदल्लोलें. सुरवातेक तो क्रिस्ती न्हय आनी ताचें जिवीत पयलीं भुरगेपणार तरणाटेपणार एक वेगळीच तरेचें आसलें.
वायट जिवीत आमच्यान म्हणपाक जाता, पूण हें आपलें जिवीत तो बदलता. आनी जिवीत बदलता तेन्ना तो कन्वर्ट जाता आनी क्रिस्ती धर्म मानून घेता. आनी क्रिस्ती धर्म मानून घेता तेन्ना देवाक सोदता. देवाक सोदतालो तो हिब्रू भाशेन जें पवित्र पुस्तक बरयल्लें आसा तातूंत सोदपाक लागलो. आनी तें सोदता सोदता वाचता वाचता तो आपलें बरयतालो, कॉपी करतालो. आनी तें बरयता आसतना ताका दिसलें हेंच सगल्यांक मेळपाक जाय. देखून हें हिब्रू पुस्तक जें आसलें तातूंतलें जें तो बरयतालो तें तो ट्रान्सलेट करपाक लागलो. आनी तें ट्रान्सलेट करून वुल्गाता हें आमकां मेळ्ळें. आनी तातूंतल्यान तावन मागीर आयज सगळीं आख्या संवसाराचीं सगळीं ट्रान्सलेशन्स बायबलांतलीं ताचेर धरून जातात. जाल्यार भाव भयणीनो, हें पवित्र पुस्तकान भितर सरून तो जेजूक भेटलो, तो देवाक भेटलो. आनी देखून तो म्हणटा पवित्र पुस्तकाची जाका ओळख ना ताका क्रिस्ताची ओळख ना. म्हणटच देवाक सोदता यो पवित्र पुस्तकान. पवित्र पुस्तक वाच. आयज तुजे भाशेन पवित्र पुस्तक आसा. आयज इंग्लीश भाशेन पवित्र पुस्तक आसा. घोडे वर्जन्स जायतीं वेगवेगळे तरेनी ट्रान्सलेशन्स केल्लीं आसा. एक एकलो आपणाक जाय ते भाशेन कोत्ता आपले गरजे प्रमाणे. पूण ही वेगवेगळीं आसुनूय पवित्र पुस्तक तेंच एकूच. लँग्वेज मातशें दुसरी आसतली, उतरां घोडे मातशें दुसरे भाशेन आसतलीं, सेंटेन्सीस जी मांडलेलीं आसात ती मातशें दुसरे भाशेन आसतलीं. पूण हें पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना देव आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. तर आयच्या दिसा की कृपा आमकां मागुया. जें देणें आमकां देवान दिलां, खुद देव आमकां उलो मारता, चल या सोदूंक या. कित्याक आमी सांडल्यान आनी आमी सांडलेलीं आसात तें सोदूंक हांव सांडलां, म्हजे बराबर म्हजें कुटुंब सांडलां, म्हजे कुटुंबा बराबर म्हजो समुदाय सांडला. जाल्यार बरी वस्त, एक समुदाय कशी, एक कुटुंब कसो आमी ही सोद करूं. देखून आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी जेन्ना जमात घडटा तेन्ना पवित्र पुस्तक वाचतात. आनी पवित्र पुस्तक वाचून तातूंतल्यो वड्यो काडटात सोदून. तुका खंयची लागल्या ती तूं उलय. ल्हानसो एक्सरसायज हो. पूण तातूंतल्यान भाव भयणीनो पवित्र पुस्तक सोदूंक, पवित्र पुस्तकान आमचें जें कितें सांडलेलें आसा देवा विशीं तें सोदूंक एक आमकां सोयेक. देखून लजेवप ना, भिरांत धरप ना, फाटीं सरप ना. सोयेक मेळटा घे. आनी तेन्ना आमी एक समुदाय कशीं आमचें जें सांडलां देवा कडेन तें आमकां नव्यान मेळटलें. एका उतरान देव आमकां मेळटलो. तो सांडला म्हूण न्हय, पूण आमी सांडल्यान देखून आमी पवित्र पुस्तकांतल्यान, साक्रामेंतांतल्यान, साक्रामेंतांचे समरमणींतल्यान आनी एकामेकाच्या संबंदांतल्यान एक समुदाय कशीं वावरून आमी देवाक भेटतले. हांव हीच कृपा आमकां मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमी देवाक ह्या उतरान भेटल्या. आतां ताच्या मासा रोगताचे भेटवणेन आमी ताका भेटुया. भेटवणूक गीत घेऊया. C15 पेज नंबर 34. तुझ्या उदाहरणात जो आमकां लायता तुका भेटयता. प्रतिमा दिला मशीच्या वावरांत आमकां सोंग आसा. आमी तुका दिन आसता. तुझ्या उदारपणाक जो आमकां लायता दाखांचो सरो तुका भेटयता. दाख वाल्यान दिला मशीच्या वावरांत जीवित
म्हज्या भाव भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र विचारवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. वर्त्या देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, बागेवन जेरोमाची देख घेवन तुजें उतर काळजान बाळगून आनी मोतीन नियाळून सोडवणीची बोली तुका भेटूंक आमी दिसान दीस अदीक आयतीं जायशें कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या सासणाच्या देवा, सर्व काडयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेरोम तुज्या भक्ताच्या मनाक की परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बाळगांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीन तुका सोय सोय, सर्वेस्वराचे नावी करतांका सोय. सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. जेजू आमी उंडो खाता आनी एकादशींतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवन बापा, फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंडी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो मेल्ल्या समेस्तांक ते पडजडीत मुखामळपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करा मागता. आंकवा मेरी देवाची माई सांगाती भाग्योन झुजायचो पोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगा ताजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान पवित्र पुस्तकाची जाका वळख ना ताका क्रिस्ताची वळख ना आनी क्रिस्ताची वळख घेवंक आमची नवसरणी करूंक गरज आमचें कन्वर्शन जावंक गरज आमचें काळीज मन कन्वर्ट करूंक आमचें काळीज मनाची नवसरणी करूंक देवाच्या उतरान आमकां आदार मेळूंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची कागदूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची कागदूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Moja kurir watan kushidado saya. Moja jauna kian mamoin kushi bosat. Moja kurir watan kushidado saya. Jesus jivi tuje saudi. Jesus jivi tuje saudi jivitante. Unda podon wadat jivat poron wazat. Tumi tunos saya dusryak jivat poran. Unda podon wadat jivan boron wazat. Tumi tunos saya dusryak jivan boran. Jesus jivi tuje
प्रार्थुया. सासणाच्या देवा, बागेवन जेरोमाच्या समारंभा समयार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां बापाय मोगान पोसलीं. ह्या पासणा वरवीं तुजें उतर भक्तीन मनान घेवंक आनी तांचे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुडसुडीत कर. अशें सासणाच्या जिविताक आमकां सलामती पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. भाव भयणीनो, सप्टेंबराचो म्हयनो सोंपता, ऑक्टोबराचो म्हयनो सुरू जाता फाल्यांतावन, आनी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान तेरसाचो म्हयनो. आनी आमची तरणाटीं खेरीत भाशेन तुमच्या समुदायांनी येवन तेरसाचें मागणें करपाक आदार दिता. हो आदार चड तुमकां घडये न्हू, पूण आमच्या तरणाट्यांक हो व्हडलो आदार. तेरसाच्या मागण्यान ती भितर सरपाक आनी तेरसाच्या मागण्याचो मोग करूंक. देखून दर एका समुदायाक तुमकां जेन्ना हो दीस दिल्लो आसा, उगडास करता आनी विनंती करता तुमकां सगळीं हाजीर जायात. भोव करून त्या समुदायांतलीं तरणाटीं आसात तीं आसपाकूच जाय. आमची तरणाटीं फिरगोज गवडीक आमची फिरगोजेची तरणाटीं जेन्ना येतात तेन्ना तांकां हे भक्तीपणान वाडूंक तुमचो आदार जातलो म्हूण रावता. तांणी जे तुमकां दीस दिल्ले आसात त्या दिसाक तुमी बरे भाशेन मांडून हो तेर्स ह्या तेर्साच्या मागण्यान वांटो घेवचो. दुसरी वस्त, आमची 400 वर्सांची समरमणी संपादनेक येता, कन्क्लुजन 16 तारखेर ही संपादनी जातली. आनी त्या दिसाक आमचें हें बरेंशें पुस्तक, कॉफी टेबल बूक आमी ताका म्हणटा, आख्खी आमची चिखलेची सगळी हिस्ट्री जॉग्राफी जी आहा तातूंत आमकां मेळटा. जें आमच्या गांवा विशीं चडशें बरयल्लें कांयच मेळना, रिकॉर्ड्स नात, पूण ह्या पुस्तकान हें सगळें मेळटलें. आनी ह्या पासत ही एक याददिस्ती ह्या संपादने वेळार उक्तावणी करूंक आनी सगल्यांक दिवंक ही मांडणी काडलेली आसा. ताचें मोल 1000 रुपया. पूण 10 तारखेच्या पयलीं प्री बुकींग करतात तांकां स्पेशल डिस्कावंट एडिटोरियल बोर्ड टीम जी आसा तांणी थारायल्लो आसा. देखून 50% डिस्कावंट आसा ताजेर. 500 रुपयान तुमी 10 तारखेच्या पयलीं तुमचें प्री बुकींग करपाक जाय. म्हणटच असो एक घेयात. दर एका कुटुंबान हो एक बूक आसचो. तुमचे विशीं, तुमच्या धर्मा विशीं, तुमच्या भावार्था विशीं, तुमच्या गांवा विशीं हातूंत ही सगळी म्हायती बरे भाशेन जायत्या जाण बरोवप्यांनी बरयल्ली आसा. ती तुमकां फावो जावंक आनी तुमच्या कुटुंबान उरूंक तुमी असो एक घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया, F16 पेज नंबर 93. निसाची भेट आतां सोंपली, क्रिस्ता शांती सोर्गी कोरपा आमचे